ख्रिस्त येण्याचो काळ 18 डिसेंबर. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 1 ओळी 18 ते 24. जेजू ख्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच तो अति पवित्र आत्म्याउदेची गर्भेत जाल्ली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो नितीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी ताणें सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका. तो तिच्या कुशव्यान गर्भ संभावला तो पवित्र आत्म्या उदेशी. ती एक पूत प्रसूत जातली आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेत जातली आनी एका पुताक ती जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमच्या सांगाता देव म्हूण नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूतान ताका हुकूम घाल्ल्या प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाताक घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो. तो दीस पर्यंत तांचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.